Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. धर्मदूतांच्या इतिहासावेले वाचप. पेद्रूक आनी जुआंवांक सोडल्या उपरांत ते आपल्या जम्याशी गेले आनी महायाजकांनी आनी जाणट्यांनी तांकां सांगलोलें तितलेंय तांणी तांकां कळीत केलें. तें आयकल्या उपरांत सगळ्यांनी बराबर आपलो ताळो देवाक उबारून म्हळें, सर्वेस्परा, सर्ग, प्रितूम, सोमदीर आनी तांचे भितर आसा तितलेंय तुवें रचलाय. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमच्या बापा तुज्या सेवका दाविदाचे तोंडी तुवें म्हळाय. राष्ट्रांक कित्याक चाळवतात? कित्याक ह्यो पोरसां बेश्ट्यो गुणगुणटात? प्रितुमेचे राजा उपरासतात. सर्वेस्पराचेर आनी ताणें माखलोल्याचेर कुंवर गुडमेळ करतात. खरेंच हेरोद आनी पोन्स पिलात राष्ट्रां आनी इस्रायलाचे पोरजे बराबर एकठांय जावन जेजूचेर तुवें माखलोल्या सेवकाचेर आड ह्या शारांत गुडमेळ केलो. आनी अशें जें तुजे पोदवेन आनी जाणवायेन घडचें म्हूण थारायलोलें तें तांणी शाती पावयलें. आनी आतां सर्वेस्परा, तांच्यो धमकावण्यो तूं पळय आनी काळजीदारपणान तुजो निरोप परगटूंक तुज्या सेवकांक निर्मी. आनी तुज्या पवित्र सेवका जेजूचे नांवी पिडा काडून उडोवंक आनी ओचोऱ्यां आनी खुणा करूंक तुजी पदवी दाखय. अशें मागणें करतना ती जमलोली ती सुवात हाल्ली. ती सगळीं पवित्र आत्म्यान बोल्लीं आनी काळजीदारपणान देवाचें उतर परगटूंक लागलीं. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब. तुका शरणा येतात ती सुभागी सर्वेस्परा. राष्ट्रां कित्याक चाळवतात? कित्याक ह्यो पोरसां बेश्ट्यो गुणगुणटात? प्रितुमेचे राजा उपरासतात. सर्वेस्पराचेर आनी ताणें माखलोल्याचेर कुंवर गुडमेळ करतात. इयात्रे आमचेर घाल्ल्यो सांकळी तोडुया, ताचें जूं मोडून उडोवया. जबाब. तुका शरणा येतात ती सुभागी सर्वेस्परा. स्वर्गार बसून आसा तो तांकां हांसता. सर्वेस्पर तांच्यो केण्यो करता. मागीर रागाबरीत जावन तो तांकां उलोयता. ताचो क्रोध पेट्टा आनी ते कांपतात. सियोन म्हज्या पवित्र पर्वतार हांवेंच म्हज्या राजाक बसयला. जबाब. तुका शरणा येतात ती सुभागी सर्वेस्परा. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगटतलों. सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलों. शेकान शेक सगळी प्रितूम तुजे आदीन करतलों. लोखंडाचे बेतकाठीन तूं तांची पदवी मोडतलोय. कुंभाराच्या मोडक्या भाशेन तांची पूड करतलोय. जबाब. तुका शरणा येतात ती सुभागी सर्वेस्परा. उद्गार. ख्रिस्ता
बराबर तुमी पुनर्जिवंत जाल्यांत म्हणटोच सर्गींच्या वस्तूंचे जावं दी तुमचे ओत्रेक. थंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. जुआंवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. फारिसेवांच्या पक्षांतलो जुदेवांचो एकलो मुखेली निकोदेम नांवाचो कोण एकलो मनीस आसलो. तो एकदां रातचो जेजूशी आयलो. ताणें जेजूक म्हणलें, गुरुजी, तूं देवा कडसून आयलोलो शास्त्री म्हूण आमी जाणू. कित्याक आपणा सोबे देव ना जाल्यार तूं करताय तसल्यो खुणा कोणूच करूंक शकना. जेजून ताका परती पाळ केलो, हांव तुका सोच सांगता, वयर थावन जल्मल्ल्या बगर कोणाच्यान देवाचें राज पळोवंक जायना. निकोदेमान ताका म्हळें, म्हातारो जालोलो मनीस कसो म्हूण जल्मतलो? ताच्यान आनीक एक पावट आपले आवयच्या कुसव्यांत भितर सरूंक जायत आनी जल्मूंक जायत. जेजून परतीपाळ केलो, हांव तुका सोच सांगता, उदका आनी आत्म्या थावन जल्मल्या शिवाय कोणूच देवाच्या राज्यान भितर सरूंक शकना. जे मासा रोगता थावन जल्मता तें मास रोगत आनी जे आत्म्या थावन जल्मता तें आत्मो. नव्यान जल्मूंक जाय अशें हांवें तुका म्हणलां देखून तूं अजाप जावं नाका. वारें आपणाक जाय तेवशिल्ल्यान मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकताय, पूण तें खंय थावन येता ओ खंय वेता तें तूं नकळय. जो कोण आत्म्या थावन जल्मला ताचे सोबे तशेंच घडटा. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ नव्यान जल्मूंक जाय, देवाचें राज पळोवंक मेळटलें. जुआंव 3 ओळ 3. नियाळाक आधार. निकोदेमूस जेजूक रातचो मेळोवंक येता. ताका जेजूचें पडलोलें अशें न्हय, पूण ताच्यो ताका आनीक खबरो जाणा जावंक जाय आसल्यो. आनी तो व्हडलो शिकलोलो मनीस. त्या पासत जेजू ताका एक आव्हान ताचे मुखार दवरता. जेजू म्हणटा, तूं कितलोय शिकलोलो आसूं, पूण तूं नव्यान जल्मूंक जाय, नांतर सर्गींचें राज कितें तें तुका समजोवचें ना. निकोदेमूस चोरयां आपलो भावार्थ जिवंक सोदतालो, पूण जेजू ताका उक्तेपणी भावार्थाक थीरपणान वेंगोवंक आनी जियोंक मागता. आयज कितलो लोक आमचो चोरयां आपलो धर्म जियेतात. थोडीं लिपोवन जियेतात आनी थोडीं भियोवन जियेतात. देखीक सौदी अरेबिया लोकांच्यान उक्तेपणी धर्म जियोंक जायना, पूण तांचो भावार्थ जेजूचेर खोल आसा, कित्याक तांकां ताचो अणभव आसा. मणिपूर भावार्थ्यांक कितले त्रास कोश्ट पडले, तरूय तीं आजून पर्यंत आपलो धर्म उक्तेपणी आनी भियेनासतना जियेतात, कित्याक आत्म्यान जल्म तांणी घेतला. आमचो धर्म आनी भावार्थ आमी कशीं जियेता काय? सर्गींच्या बापा, भियेनासतना आनी लोजेनासतना धर्म जियोवन जेजून दिल्ल्या आत्म्यान
भावार्थाक गोवाय दिवंक आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. देव बरें करूं.